काणकोणचे राजकारण गोंया खातीर सदांच चर्चेचो विषय। 2022 विधानसभा वेंचणुके वेळार तेन्नाचो उपसभापती इजिदोराक भाजपान तिकीट दिवना, तवडकाराक दिली। तवडकार जिखलो आनी सभापती जालो। तिकीट दिवना म्हणून इजिदोर आनी ताचे कार्यकर्ते बेजार जाल्ले, मात ते पक्षांतूच रावले। काणकोणा भाजपाचे 2 गट तयार जाले। मुख्यमंत्री काणकोणा गेल्ले कडेन इजिदोराक मेळ्ळो। मुख्यमंत्री म्हणटा इजिदोर आनी तवडकराचे प्रश्न न्ही तर लोकांचे प्रश्न सोडवपाक यत्न करता। आमकां सगळें सारकें। आनी दुखोवले आमकां फाल्यां आमकां इलेक्शनाक वचूंक जाय, पार्लिमेंट इलेक्शनाक वचूंक जाय। आनी पार्लिमेंटाक वयतना कितें सांगतले? तुवें तर दोनूय तांकां सांगप जजमेंट की फाल्यां जसो पारिकार सांगतलो तुमकां तवडकार लागता काय आपूण लागता? तुका तवडकार लागना म्हणटालो आपूण, तूं कितें आहा तें आपणे फुडें आहा। जगत तुवें आमकां थोडो टायमूय दिवचो पडटलो केन्ना केन्नाय आमचे गांवचे लोक येता तेन्ना येस वेलकम। कित्याक आयज कितें जाता, इलेक्शन जालें काबार जालें, तशें न्हू। लोक आतां इतलो हुशार जाला, हांव सांग तुका लोक सारको जगूना म्हणटच हांव तुमचे कितें बाबा कोणाचे कितें अडचणी आसा तुमच्यांनी पुढाक करता। सीएमाचेय बाबा कामूय आमी करूंक जाय। सीएमूय आमकां बाबा रिक्वेस्ट करतलो कितें काम करपाक, सो तेंय आमी मानून घेवंक जाय। आफ्टर ऑल ही सीएम। तुम्ही सांगलेले सगळे विषय इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिकल सभापतीकूय विश्वासान घेवन सगळे विषय सोडोवपाची गरज आसा आनी हांव सोडयतलो हें बी सांगता तुमकां परत एकदां। कित्याक सोडयतलो हांवें सभापतीक विश्वासान घेवनूय सांगलां। इदोरी हांगासर बरोबर आसा, सोशल वेलफेअर मिनिस्टरी आसा, कारण शेवटी आमच्या प्रत्येक योजनेचो फायदो हो लास्ट त्या मनशा पर्यंत पावूंक जाय, ना जाल्यार कांय फायदो ना। म्हणजे हांव हे इलेक्शन असो म्हणून विशय सांगना, परत एकदां सांगता। म्हणजे लोलया सारकेल्या हांवें आतांच म्हटलां की पयल्या पंचायती गोंय सुरू जाता त्या वाटेंतल्यान पयली पंचायत आसा, त्या पंचायतींतले विशय सुटावे जावपाक जाय। आनी ते सुटावे जावपा खातीर म्हजो कटाक्षान पर्सनली लक्ष आसतलें। परत केन्ना तरी पुराय काणकोण मतदारसंघातले सगळे इश्यू हँडल करता आसतना हे तुमचे सगळे इश्यू हांव पर्सनली एड्रेस करतलो, पर्सनली सोडयतलो। कारण हे इश्यू ना इजोराचे ना रमेश तवडकराचे, हे इश्यू लोकांचे आहा। आमच्या लोलये दामोदर हायस्कुलाक काल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान भेट दिली। त्या वेळार प्रमोद सावंत लागीं आशिल्ल्या इजदोर बाब जो आसा एक्स MLA काणकोणचो तेजे घरा कडेन भेट दिली। त्या वेळार इजदोर बाबाचे कांय कार्यकर्ते आशिल्ले, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आशिल्ले, पंच आशिल्ले, सरपंच आशिल्ले। हेणी सीएमा मुखार कांय कागाळे मारले। हितून भितर अश्यो कांय कागाळे आशिल्ल्यो ज्यो सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकर हेजेर कांय कागाळे आशिल्ल्यो। शेवटाक उत्तर दितना प्रमोद सावंतान म्हणलें की हे जे कितें आसा मिसअंडरस्टँडींग जें जालां तें सभापतीकच घेवन आपूण सॉल्व करतलो।